पवित्र सभेंत आज स्त्रियांचो पात्र कांय ल्हान न्हय. दादल्या प्रास चड करून आज स्त्रियो थळा माट्टार पवित्र सभा बांदून हाडटात मनशाक दुसरें उतर ना. ती जावंक पुरो आवयो, शिक्षकी, गुरकान्न, प्रतिनिधी, सचेतकी, उपाध्यक्षण, वाचप वाचूंक, दोतोन शिकोवंक, कोयरांत मुखेलपण घेवंक, संगीत वाजोवंक, गायन करूंक, इगर नितळ करूंक, वाड्यान सेवा करूंक अशें साबार रितींनी आमच्यो स्त्रियो मुखार आसात. थोडे फिरगजांनी स्त्रियांनीच मुखेल वांट्याचो वावर करचोय दिसून येता. तर तांकां सांव पावलोच्या उतरा प्रमाणे तुमी मातेन दांपिजे, सभेर उलोवंक नजो, गोवस तुमचें मस्तक, ताका विधेय जायचे, दादल्या वयर तुमकां परवणगी ना अशें सांगलें तर परिस्थिती कशी रावत. सांव पावलोची ही वाक्मलां सारकी वा चूक? तो स्त्रियांक द्वेषाचो आपोस्तलगी आयचे व्हिडिओंत आमचे दुबाव नितलावंक प्रयत्न करेन. नमस्कार, कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाक तुमकां समेस्तांक परत स्वागत. तुम्ही पळोवन आसात फ्रायडे बुलेटिन. हांव जोसे सिद्धकट्टे, कार्मेलीत. तुम्ही मलयाळी स्त्रियांनी मिसांत माते दांपोवन वांटो घेवचें पळयलां. कुमसार सेवताना आतांय कांय थोडी आमची मालगडी आमच्याय इगर्जांनी माथ्याक पालो ओडून घेतात. गोंयांत वेल घालतात. म्हजे कडेन जायत्यांनी आज स्त्रियो मिसाक कशें न्हेसतात ते विशीं उलोवन म्हणलें आसा. पयलींचे बरीस स्त्रियांनी मिसाक वेताना मातें दांपिचें. जेजूच्या काळार स्त्रियो मातें दामताल्यो. मलयाळी, तमीळ, क्रिस्तांव स्त्रियो माजून मातें दामतात. सांव पावलोनच ह्या विशीं बरयलां. पूण आमच्या फिरगजांनी कित्याक हें पाळिनात? मातें दामचें सोडया, मिसाक वेताना कितें न्हेसचें म्हूण इल्ली बोध आमकां कित्याक ना? असलीं सवालां दादल्यांनी मात्र न्हय, स्त्रियांनी सयत विचारलेलीं आसात. पूण हांवें तांकां समजोवंक जायते प्रयत्न करून म्हणलें आसा. जेजूचो काळ, जेजू उपरांतलो आपोस्तलांच्या काळार आसली सामाजीक परिस्थिती आमी समजून घेवंक जाय. ताचे उपरांत वातिकान दुसरी महासभा जाल्या उपरांत थियोलॉजी आनी लितुर्जींत कितली बदलावण जाल्या, बायबलाच्या शिकवणेचेर कशी नवी दिश्ट फांकूंक प्रयत्न केला, हें सगळें विवरण सांगूंक हांवें मस्त प्रयत्न केल्ले आसा. पूण तांचे सवाल एकच. तर पावलान स्त्रियां विशीं बरयल्लें फोटगी, पावलान सांगलें आज प्रस्तुत न्हय म्हूण तुमी म्हणटात तर बायबला प्रास पवित्र सभा उंचली गी. तुमकां जाय जाल्ले बरी बायबल गुंडायतात गी. सांव पावलो स्त्रियां विशीं सांगलें कित्याक पाळिनात? व्हडलीं सवालां आयकूंक मेळटात. अशें सवाल करचो एक पंगड तर आनी एक पंगड सांव पावलो स्त्री विरोधी, स्त्री द्वेशी देखून ताणें स्त्रियांक आत्मान करची भास वापरल्या, तिच्या स्वातंत्र्य विरोध वाक्मलां दिल्यांत म्हूण वाद मांडटा. आतां तुमकां थोड्यांक सांव पावलोन हें पुरो खंय सांगलां म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो, भोवशा तुमी वाचूंक ना जावंक पुरो. तर पळोवया सांव पावलोन स्त्रिया विशीं कितें सांगलां. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र, अध्याय 11 वळ 3 तावन. हर एक मनशाचें मस्तक क्रिस्त, स्त्रियेचें मस्तक दादलो, क्रिस्ताचें मस्तक देव. मातें दांपिनासतना मागता वा प्रवाद करता ती स्त्री आपल्या मस्तकाक अवमर्याद हाडटा. दादल्यान मातें दामचें न्हय, कित्याक तो देवाचेंच स्वरूप आनी ताचे महिमेचो आरसो. पूण स्त्री दादल्याचो गौरव, कारण दादल्याक स्त्रिये थावन रचलो न्हय, बगार स्त्रियेक दादल्या थावन रचली. दादल्याक स्त्रिये बसोत रचलो न्हय, बगार स्त्रियेक दादल्या बसोत रचली. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र, अध्याय 5 वळी 22 तावन 23. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच खाल जाल्ले बरी खाल जावन चालचें, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचें मस्तक. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र, अध्याय 2 वळी 11 तावन 14. शिकोवण दिता आसतना एके स्त्रियेन जाप काडिनासतना मावून रावचें आनी पुर्त्या विधेयपणान चलचें. खंयचेय स्त्रियेन शिक्षकी जावंक वा दादल्या वयर अधिकार चलोवंक हांव परवानगी दिना. ती मावून राव, कित्याक आदांक देवान पयलो रचल्लो आनी येवेक उपरांत. आदां न्हय पटवून पडुल्लो, बगार येव पसवल्ली आनी फातकीण जाल्ली.
मोगाच्यानो सांव पावलोच्या पत्रांतलीं उतरां वाचतना सांव पावलो स्त्री विरोधी नासतना आनी कितें म्हणून तुमी सवाल खंडीत करतल्यात, हें वास्तवीक. ह्याच खातीर सांव पावलोक एक स्त्री द्वेशी म्हणून थोड्यांनी उलयलां. स्त्रियांनी मौन रावचें, माथ्याक पालो घालीचे आनी तकली बागावन दादल्याक विधेय जावन चलाचें. स्त्रियां विशांत सांव पावलो कितेंच अभिमान ना काय. तो तांकां कीळ मट्टान पळयता काय, तांकां दुसऱ्या वर्गाची नागरीक म्हणून लेखता काय. स्त्रियां विशांत जेजूक आशिल्ल्या मनोभावा प्रास विभिन्न मनोभाव सांव पावलोचो आसा. कित्याक अशें जायतीं दुरां सांव पावलो वयर मांडल्यात. सांव पावलान स्त्रियां विशीं अशें बरयल्लें वय तें नीज. तें कित्याक ताणें तशें म्हणलें, कोणाक सांगलें, ताची शिकवण आतांच्या काळाक कशी समजून घेचें हें आज आमी एक एक करून पळोवया. पयलेंच एक विशय सांगून सोडता. बायबलांत हांगा उल्लेख जाल्ले तसल्यो जायत्यो संगती आसात. आयच्या काळार वाचतना त्यो इल्ल्योश्यो कॉन्ट्रोवर्शियल म्हूण दिसोंक पुरो, समजनांत विवर दिवंक कळना म्हणून बगूंक पुरो. हें वाचप कित्याक आउटडेटेड, आयच्या काळाक सांगलें न्हय म्हणून बगूंक पुरो. थोडे फावटी याजकच थोड्या वाचपांचेर गुंडायेन विवर दिवंक वचनासतना वळोवन इसरोन घेतात. तशें करची गरज ना. बायबलांतल्या संगतीचो अर्थ आमी सांगतना 3 संगती मुळाव्यान मतींत घेजे. हें बेजीक तत्व. खंयचेंय वाचप तें जावन दी, अर्थ सांगूंक वा अर्थ सोदूंक विवर दिवंक वेता तर हीं 3 मेटां पाळल्यार जालें. पयल्यान कॉन्टेक्स्ट, सन्निवेश. खंयच्या सन्निवेशार हें वाचप आसा म्हणल्यार पयलें पळयचें. दुसऱ्यान कल्चर वा संस्कृती. हें पुस्तक बरयल्लें कोणाक, ताणें पाळून आयिल्ली संस्कृती कसली म्हणलें आमी लेखाक धरचें पडटा. आनी तिसऱ्यान सांगण्या मदलो गांज. खंयचेंय एक वाक्य विंचून विरोध करचो वा शिकवण दिवची न्हय, त्या वाक्याक पूरक संगती आमी आरोवन घेवचे पडटात. हें 3 सोदून काडल्यार मागीर आयच्या पवित्र सभेक तें उतर कशें लागू जाता म्हणूनय आमकां कळटलें. खंयचेंय वाचप आमी घेतना आनी वाचतना ताचो सगळो अर्थ मेळचे तर तें वाचप खंयच्या अध्यायांत आसा म्हणलें पळयचें. ताचे पयलेंचे अध्याय खंयच्या विशयाचेर उलयतात आनी त्या अध्यायांक आनी तुमी वाचलेल्या वाचपाक कांय संबंद आसा की तेंय पळयचें पडटा. ताचे सांगता बायबलाचें खंयचेंय एक पुस्तक सुरू जातना त्या पुस्तकाक मोठ्ठें एक प्रस्तावन दिल्लें आसता. तें वाचिचें. तें बरयल्लो काळ खंयचो, कोणाक बरयल्लें, खंयचो विशय थंय प्रमुख जावन उल्लेख केला, हें पाठतळ इल्लेशें कळिता सजेस. सांव पावलान जायते समुदाय बांदून हाडल्यात. ताणें बरयल्लीं 13 पत्रां ताणेंच बांदिल्ल्या एकेका पवित्र सभेक धाडल्लीं जावन आसात. समुदायांनी उदेल्ल्या वेगवेगळ्या समस्यांक परिहार विचारन पावलाक पत्रां मुखांतर सलाह विचारतना जाप जावन बरयल्लीं पत्रां तीं. अशें म्हणटना एकेका समुदायाक एक संस्कृती आसा. एका समुदायाक दिल्ली सलाह दुसऱ्या समुदायाक तशीच लागू करूंक कश्ट, पूण ताचो तीर्ल मात्र आमी घेवयेत. नव्या सुल्ल्यांत सांव पावलून बरयल्लीं 13 पत्रां आमकां वाचूंक मेळटात, पूण हीं सक्कड पत्रां वा तांतले थोडे आवस्वर ताचेच लिखणेंतान उदेल्ले न्हय म्हणून जाणारी सांगतात. सांव पावलाच्या सांगात्यांनी, शिसांनी, सहावाबराड्यांनी आपल्या गुरू पावला तावन आयकल्लें तांच्याच उतरांनी बरोवन घाला. इतलेंच न्हय, पावलोन सगळें एकच फावटी बरयल्लेंय न्हय, साबार जाणांनी थंय हांगा मेळिल्ल्यो संगती सांगात घाल्यात. अशें करतना तांच्यो अभिप्रायो पावलोच्या नांवे फायस जाल्यात. ह्याच कारणान स्त्री विरोधी धोरणां वा विरोधाभास आसचीं वाक्मलां पावलोच्या पत्रांनी आमकां पळोवंक मेळटात. तर आतां पावलान स्त्रियां विशीं उलयतना थोड्यो संगती स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य विरोध वा हक्कां विरोध सांगले बरें दिसतात. कित्याक हें आमी पळोवया. पयल्या, खंयचेय स्त्रियेन शिक्षकी जावंक वा दादल्या वयर अधिकार चलोवंक कांय परवानगी दिना, ती मौन रावूं अशें म्हणटा सांव पावलो. हें वाक्य प्राचीन रोमी संस्कृती कितेंगी म्हूण सुचयता. खंडीत जावन संवसारांत सडावत संस्कृत्यो दादल्या केंद्रीत. आज आमी जियोवची समाजी दादल्या केंद्रीतच. दादल्यान उंचलें स्थान घेजें आनी स्त्रियेन उपरांतलें घेजें म्हणून रोमी संस्कृतीन धवळ पाळोवन आयिल्ली रीत ती. दादल्या वयर अधिकार चलोवची संस्कृती तांची न्हय. हीच पावलो ताच्या पत्रांनी उल्लेख करता शिवाय अशें करीजे म्हणून सांव पावलो नव्यान दिल्ली शिकवण कांय न्हय. तोवळ शिकोवचें काम कोणाय मुखेल्याक
कोणाक मुखेली म्हण नेमला ताका मात्र असले हक्क. तशें म्हणटाना स्त्रियेने तें आयकोंक नजो म्हणून न्ही. सांग पावलो स्त्रियांक सांगता तांणी तें आयकूंक येत, तांणी शिकोवन जोड येत, पूण तांणी शिकोवंक जायना. शिकोवचें काम तें दादल्यांचें म्हण आचारांत आसली रीत. दुसऱ्यान दादल्याक स्त्रियेन खाल जावन चलची रीत चलतेर आसलीच. पावलूय ती तशीच सोलोवंक सोडता म्हण येत. हांवें येदोळस उल्लेख केल्ल्या वाक्यांत पावल स्त्री दादल्या प्रास उणी ताका समासम न्हय म्हणलें धोरण व्यक्त करता. तर दुसऱ्या पत्रांनी दादलो स्त्री क्रिस्त थंय एकच म्हणून सांगलें दाखले आसा. दुसरें वाक्य मातें दांपीन आसतना मागता वा प्रवाद करता ती स्त्री आपल्या मस्तकाक अवमर्याद हाडटा. दादल्यान मातें दामचें न्हय, कित्याक तो देवाचेंच स्वरूप आनी ताचे महिमेचो आरसो, पूण स्त्री दादल्याचो गौरव. पावलू हांगासर स्त्रियेन मातें दामचे विशीं कित्याक उलयता? हाका दोन अभिप्रायो हांकां दिवयेत. त्या काळार सडावत सकड स्त्रियो मागण्याक वेताना माथ्याक वेल खंडीत घालताल्यो. दादले सयत मागण्याक वेताना माथें दामताले. पूण कोरिंताचे पवित्र सभेंत हेर धर्माची वा हेर सांस्कृतीक पाडताळाची बरसालीं तेद्दां मागण्यांत तांकांय देवाचो अनुभव जाताना आंगार आयिल्लें बरी वर्तन करचें, केस बेजुळे सोडचे, उक्ते सोडचे अशें सगळें चलतालें. कोरिंताचो समुदाय एक निर्दिश्ट संप्रदाया प्रकार चलताना कोणीय थोड्यांनी असलें वर्तन दाखोवचें बरें न्हय अशें म्हणून सांग पावलान ही शिकोवन दिली आसयेत. दुसऱ्यान कोण वेल घालता वा घालिना, कोण मातें पांगरता वा पांगरना हें फारकून पळोवचे थोडे दादले आसले जावं पुरो. ते स्त्रियांचेर नेस्ताच्या कारणाक लागूनच केदाळे कुबाळताले. पावलाक दिसलें की जर ह्या दादल्यांनी सांगाता येवन मातें दांपिनांतल्या स्त्रियांक सभेक येवंक आडवरलें तर स्त्रियांक मागोवंक शिकोवन आयकोवंक अवकाश सयत चुकतलो अशें घडोवंक नजो म्हणल्या आलोचनेर तो असली एक सलाह दिता जावं पुरो. तर आज आमी कोणायचेर हें धोरण थापोवंक जाता गे? आमच्या स्त्रियो कित्याक मातें दांपिनात म्हूण आमी अपसेट जायचे गे? जर आमच्या संस्कृतेंत तें मुळाव्यान ना तर ताची गरज ना. पूण जर कोणी स्त्रियेन मातें दांपिचेंच म्हणटा तर हेच नियम आयच्या दादल्यांचेर दांपिचे पडटा. कारण तरणाट्यांची आतांची तरातरांची हेअरस्टायल तुमकां मागण्याक वेताना कशी दिसता हाचोय पावलो उल्लेख करता. पयल्या कोरिंताच्या पुस्तकांत अध्याय 11 वळ 14 तो म्हणटा दादल्यांक लांब केस अवमर्याद पूण स्त्रियेक लांब केस गौरव. आनी मुखार तर्क करतेल्यांक जाप दिवन तो म्हणटा आमच्या मदें जावं देवाच्या पवित्र सभेनी जावं दुसरी रिवाज ना. म्हळ्यार जी रिवाज स्थळीय जावन चालतेर आसा तीच रिवाज पवित्र सभा पाळता शिवाय क्रिस्तांवांक म्हूण वेगळीच रिवाज तो सुचयना. तर स्त्रिया विशांत पावलोक आसलो गौरव आनी अभिमान आमी जाणा जायचे तर ताच्या मुळाव्या पत्रांनी स्त्रियांक अपमान करचे शब्द ताणें वापरूंक नात हें आमी मोठेंत घेजे. भागार बरे शब्द ताणें मिसल्यात, पूण इंग्लिशाक वा हेर भासांक तर्जुमो जाताना तसल्या शब्दांक आमच्या भासांनी अभाव आसल्यान उलटोच अर्थ येवचो संभव खंडीत आसा. तर पावलो स्त्री विरोधी गे. स्त्रिया विशांत पावलोक व्हडलो गौरव आसलो. नंतर आपलीं पत्रां तो दादल्यांक मात्र बरयता आसलो. आपल्या पत्रांनी तो स्त्रियांचो उल्लेख करता, तांकांय उद्देशून तो बरयता, कित्याक ती पवित्र सभेचे सांदे जावन आसात. तो म्हणटा कशें जेजू पवित्र सभेक गे तशें दादलो स्त्रियेक. जेजू थंय आमी सर्व एक. आमचे थंय जुदेव ग्रीक स्त्री दादलो शिकपी अशिकपी म्हणलो भेदभाव आसोवंक ना. गलातकारां बरयलें पत्र अध्याय 3 वळी 27-28. कित्याक क्रिस्तस आमची शांती म्हणून तो एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता. आपल्या पत्रांनी स्त्रियांक आनी दादल्यांक समान मापान पावल संबोधन करता. मात्र न्ही थोड्यो संगती आपणाच्यो स्वंत अभिप्रायो म्हूण तो वळखून घेता. तो सांगना की देवाचें उतर देखून हें तुमी पाळा, पूण थोड्यो संगती ताच्या अनुभवान ताची अभिप्राय कशी तो दिता. कोरिंतकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत वळ 7 थंयसर लग्ना विशयां शिकोवन दिताना तो म्हणटा तुमी बरयल्ल्या संगते विशयांत म्हजी जाप अशी. हें देवाचें उतर म्हूण तो सांगना म्हजी जाप अशी. तशेंच लग्न जायनातल्यांक विधवेक हांव अशें सांगतां. हेरां विशयांत स्वामी
न्हय पूण हांव सांगतां अशें ताची अभिप्राय तो दिता. ह्यो थोड्यो संगती ताच्यो जावन आसात, शिवाय सोम्याची शिकवण न्हय. पावलो लग्ना विरोधी न्हय. लग्न जालो तर देवाच्या कामाक संपूर्ण लक्ष दिवंक जायना म्हणसो एकच वाद ताचो. तें सोडल्यार दुसरें कितेंच तो आशेना. पावलोची आनी एक वर्ती शिकवण सामाजीक शिस्तेची. हे शिस्तेक प्रेरण मोग आनी एकामेकाक विधेयपण. तो म्हणटा एकामेकाचें वजें व्हवया. अशें क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळटेल्यात. निजायकी कांयच न्हय आसलो कोणी जर व्हडल्या जाणां बरें चलता तर तो आपणाकच ठकयता. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6. परत्यान तो म्हणटा तुमचेच विशयांत लेखावर्तें व्हडपण चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या व्हडपणा विशयान चिंतना मीत आसूं. जशें एक कुडींत साबार सांद्या आसात, हर एका सांद्याक वेगवेगळें काम म्हूण आसा, तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड. रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12. तशेंच पावल हांगासर सांगता आमी करच्या हर एका कामांत आमी आमचो देवाचो आनी पेल्याचो मोग कसो करचो तें आमी चिंतून पळोवंक जाय. हे दिश्टीन आमी पळयलें तर स्त्रियां विशयांत पावलाची शिकवण चड अर्थाभरीत जाता. पवित्र पुस्तकाचें हर एक उतर वाचतना तें उतर बरयल्ले परिगतेची सन्निवेशाची आमी लक्ष दिवंक जाय. तें कोणें बरयल्लें, खंयच्या वेळार बरयल्लें, त्या दाळची समाज कशी आसली, लेखकाचेर प्रभाव घाल्ल्यो संगती कसल्यो, हें सर्व आमी जाणा जावंक जाय. हे नियम पावलाची पत्रां वाचतना आमी पाळोवंक जाय. परिगतेतावन भायर वा सन्निवेशातावन भायर, कॉन्टेक्स्टातावन भायर आमी वाचलें तर देवाच्या उतराकी उलटोच अर्थ कडी जावन येतलो. फ्रायडे बुलेटीन तुमकां बरें लागता तर हे व्हिडिओ खंडी जावन शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरू नाका. तर परत मेळया मुखल्या फ्रायडे बुलेटिनांत नव्याच विशया संगे. मोग असो, देव बरें करूं.